बंदी आसून लेगीत कर्नाटकाच्या सरकारान कळसा भांडोरा प्रकल्पाचे काम चालूच दवरिल्ले। या फाटभुंयेर महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी गोंयचे वतीन कळसा भांडोरा प्रकल्पाचो संयुक्त तपास जावचो म्हूण गोंय सरकाराची मागणी आशिल्ली। म्हादय प्रवाहाची नोव्हेंबराच्या दुसऱ्या सप्तकांत मुंबईत 5वी बसका जावपाची आशिल्ली। प्रुडंटाच्या हाताक हे बसकेचो ड्राफ्ट अजेंडा लागला, पूण ड्राफ्टांतल्या अजेंडाचे वळेरेंत गोंय सरकाराच्या मागण्या प्रमाण संयुक्त तपासणे विशीं खंयच उल्लेख केल्लो ना। म्हादय प्रवाहाची मिटींग ह्या विकान जावपाची आशिल्ली मुंबय, पूण ती जाली ना। पूण म्हादय प्रवाहाचो जर अजेंडा पळयत जर कालचा नाल्याचो आमी सदांच जी डिमांड करताले गोवा गव्हर्मेंट की तेचे जॉयंट इन्स्पेक्शन जावपाचें कर्नाटका, महाराष्ट्र आनी गोवा तर्फे, तो म्हणटा तो अजेंडा ह्या ड्राफ्टार ना तो, आनी तो पॉयंट तेंच्यांनी भायर मारिल्लो आसा। सो गोवा गव्हर्मेंटाक एक्चुली हो सेटबॅक कसो की गोवा गव्हर्मेंट सदांच जॉयंट इन्स्पेक्शन मागताले। फाटल्या टायमार जेन्ना जॉयंट इन्स्पेक्शन मागले तेन्ना प्रवाहान सांगिल्लें की मॅटर हो जलशक्तीक रिफर केल्लो मंत्रालयान। जलशक्तीन अशें सांगलें तांकां प्रवाह की हो मॅटर सद्या सब ज्युडीस आसा, तेन्ना तुमी कितें कॉल घेवंक जाता आफ्टर सुप्रीम कोर्टाच्या कोणा तरी गव्हर्मेंट कावन्सिलान कन्सर्न करचें आनी तो कॉल घेवपाचो। सो हे फावट जेन्ना प्रवाहाची जेन्ना म्हादयची मिटींग जातली तातूंत अजेंडाचेर गोंयचो जो मेन पॉयंट आसा इन्स्पेक्शनाचो, जॉयंट इन्स्पेक्शनाचो कर्नाटकाचो कळसा नाला प्रोजेक्टाचो, तो आसचो ना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश काडीक आनी केतन गावस।